विसवा उपरांत परत येवकार। कवळेच्या श्री दत्त मंदिरात 1 ते 3 डिसेंबर मजगती वर्धापन दीस आणि दत्त जयंती उत्सव सुवाळो मनयलो। ह्या निमतान कपिलेश्वरी हांगासरल्या भानुदास कवळेकर हांच्या कुटुंबा मार्फत शुक्रारा चांदीची पालखी देवळाक भेटयली। भाविकांनी दिंडी मिरवणुकेत हरिनामाचे गजर गायत हजेरी लायली। आरडीएक्स खातीर कवळेच्यान महेंद्र गांवकर। पयर रातची जवळ 3 वरांचेर ही पालखी घेवन आमी हांगा आयले आणि आज ठरल्या प्रमाणे देवस्थानचे सगळे लोक आयले आसात, ग्रामस्थ आयले आसात आणि ह्या आमच्या कवळेकर कुटुंबाच्या वतीन आणि कुराळकर कुटुंबाच्या वतीन आमी ही तांकां सुपूर्द करतात। ही आग्राक जेन्ना लाकडी पालखी तुम्ही तयार केली तेन्ना ते लाकडी पालखेक तुमकां अंदाजे गोंयचो आनी थंयचो कितलो डिफरन्स दिसलो? ना, गोंयांत तर पालखी करता म्हणजे ते कुमठा करतात आणि म्हज्या म्हायती प्रमाणे जितली गोंयांत देवस्थानां आसात हातूंतल्यान 99% तरी पालखी ही कुमठाच्यान येता, अन्य खंय जायना। ज्या वेळाचेर हांव हाजे कडेन गेल्लो, सोनारा कडेन गेल्लो, ताणें म्हाका तेंच सांगलें की तुमी कुमठात पालखी करून घेयात अशें म्हणून। पण धवेक सुमार एक बुडके म्हणून म्हजो एक मित्र आशिल्लो, तो रिटायर्ड जाला आनी ताजो चलो कोल्हापूर वास्तव्याक आसा। ताका फोन करून तो बोलो ना आमचे कडेन मनीस आसा, तुमी हांगा या म्हणून। ताणें त्या मनशाक आपोवन घेतलो, म्हजे बरोबर सुरज आशिल्ले आनी आमी ताचे कडेन उलयतकूच ताणें सांगलें की आपूण करता म्हणून। जवळ जवळ 10 ते 20% तरी कमी आसा तांचे रेटा भितर कुमठा। फूल चांदीची? हय, फूल चांदीची आसा। मुलायम जो चांदीचो लायला वयल्या? ना, मुलायम ना, ताका तो टोटल पत्र काडून ताजेर म्हणिल्लो आसा। म्हणजे पोनाक लाकडी आसा? पोना लाकूड आसा। लाकडी आसा म्हणजे अंदाजे चांदीचो कितलो? ना, किलो आसतलो? न्ही, 7.5 किलो सारकी पूर्ण चांदी लागल्या। 7.5 किलो पूर्ण चांदी ह्या हाका पालखेक आसा। असे दानी लोक खूब आसात, पयशे आसले म्हणून जायना। दान हे खूब इम्पॉर्टंट आसा आणि आज कवळेकर कुटुंबाचें हांव अभिनंदन करता, जेणे सगळे संपूर्ण कवळेकर कुटुंबान एकत्र येवन आज आमचे दत्तप्रसाद मंदिर कवळें जें आसा ताका जवळ जवळ 7 लाखाची ही चांदीची पालखी तेंच्या कुटुंबातर्फे तेंचे ते संस्थान दिल्ली आसा। तेंची परत एकदा अभिनंदन करता आणि अशीच परंपरा आमची चलून उरतली जाल्यार अशा लोकांची खूप गरज आसा आणि हिंदू परंपरा ही चलत उरपाक लागून शेकडो वर्स पयलीं ऋषी मुनींनी प्रयत्न केला तशेंच आज ह्या कलियुगान सुद्दां अशे लोकांनी दान करपाचे प्रयत्न जे दवरलेले आसा ती म्हाका दिसता परंपरा ही अशी चालू उरपाक जाय। विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल 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 रखुमाई।